सगळ्यांक नमस्कार। आयज कोंकणीच्या तिजोरेंत आनीक एका साहित्यीक रत्नाची भर पडपाची आसा। डॉक्टर अनंत शांताराम हेदे हांचो कविता झेलो आयज हांगा उजवाडा येवपाचो आसा। ह्या सुंदर अशा लोकार्पण सुवाळ्याचे आमी सगळीं जाणां साक्षीदार जातलीं। ह्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरे ह्या नात्यान भोवमनेस्त ॲडवोकेट उदयबाब भेंब्रे हजर आसात। मानाचे सोयरे ह्या नात्यान नामनेचे संगीतकार, गायक आनी लेखक भोवमनेस्त डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हजर आसात। मागता संजना पब्लिकेशनाचे यजमान भोवमनेस्त दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन की ताणें मानेस्तांक माचयेर हाडून बसोवचें। तशेंच ह्या पुस्तकाचे बरोवपी कवी डॉक्टर अनंत हेदे हांकांय माचयेर हाडून बसोवचें आनी आपणें बसका घेवची। हालींच गोवा कोंकणी अकादमीचे कोंकणी सेवा पुरस्कार भेटयले। तातूंत बाल साहित्याचो पुरस्कार दिनेश बाब मणेरकार हांकां फावो जालो। तांकां पयल्यान पयलीं आमी परबी भेटोवया। तशेंच संजना पब्लिकेशना वतीन जे ते काम करतात ते तोखणाय करपा सारकें। 200 वयर पुस्तकां तांणी प्रकाशीत केल्या, उजवाडाक हाडल्यात। अशें न्ही की प्रस्थापीत कवी किंवा लेखक, पण जे नवोदीत आसा तांचीय बी पुस्तकां प्रकाशीत करपाचो वावर तांणी केल्लो आसा। दिनेश बाब, तुमकां परबी आनी म्हाका दिसता आयचें हें पुस्तक तुमीच प्रकाशीत करतात। संजना पब्लिकेशन हें पुस्तक आमच्या मुखार हाडटा, म्हणटकच तुमी प्रास्तावीक आनी येवकार दिवचो अशी विनंती करता। सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार। संजना पब्लिकेशन्स आणि दोतोर हेदे हांच्या कुटुंबियाच्या वतीन तुमकां अमान्य काळजा सावन येवकार दिता। आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमनेस्त उदयबाब भेंब्रे आणि आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे भोवमनेस्त डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी। तुमकां आनीक हांगा तुमी सगळे जमिल्ले मानेस्त सगळ्यांक येवकार। इश्टानो, दोतोरालें हें कवितेचें पुस्तक आज तुमच्या भेटेक येता आनीक दोतोराच्या आयुश्यांतलें हें पयलें पुस्तक। तांणी सुनापरान्ताक खूब बरयलां आनीक भांगरभूंयकय बरयलां जाल्यार म्हाका लक्षांत ना। हय, सुनापरान्त आनी भांगरभूंय हातूंत भितर बरींच वर्सां सातत्यान तांणी लेखन केलां, पूण केन्ना आपणें पुस्तक काडया म्हणटा तो तांणी केन्ना विचार केलो नाशिल्लो। सो पयर आमी जेन्ना बसून उलयले तेन्ना 2 प्रोजेक्ट आमी ठरयले। पयलो प्रोजेक्ट आज जालो कवितेच्या पुस्तकाचो, आनी दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो तांचो खूब म्हत्वाचो, जे आरोग्याचेर सदर बरयताले फॉर द लास्ट म्हाका दिसता जवळ जवळ सेगीत 10 वर्सां, आनी प्रत्येक आठवड्याक वर्साक 52 आठवडे म्हणटकीर यू जस्ट इमॅजीन कितली आर्टिकलां बरयलीं आसतलीं म्हणटा ती। आनी ह्या पुस्तकाचे घडये 2 खंड किंवा 3 खंडांनी अशें हें तुमच्या भेटेक येतलें घडये इन अनदर 6 months। आनीक तो एक दबाज्यान आमी लोकार्पण सुवाळो करपाचो विचार चल्ला। दोतोराची लोकां खातीर सेवा आनीक त्या खातीर आपलें जें ज्ञान आसा मॅडिसिनांतलें तें बरोवन दवरून फुडल्या पिळग्यांक उपकार पडपा सारकें करून दवरप हो एक खूब मोठो उपक्रम। हांव तांकां ह्या खातीर परबी भेटयतां। त्या पुस्तकांची तयारी ऑलरेडी सुरू जाल्या, टायप सेटींग चालू जालां। आयच्यो तांच्यो कविता ह्यो खूब तरलपणान वा नाजूकसाणेन बरयल्ल्यो कविता। आनी कालच हांव काय आज केन्ना तरी उदय बाबा कडेन उलयतालो आनीक उदय बाबान म्हळें म्हाका की कविता ही येवपा जाय, ती पाडपा पडपा जायना। विशय दिलो की ती पाडप जाता तेन्ना कविता जी उत्स्फूर्त येता ती खरी कविता, ती काळजांतलीं उतरां। ती उतरां आज पुस्तक रुपान तुमच्या भेटेक येतात दोतोराची।
तांकां हांव परतून एक फावट परबी भेटयतां आनीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिनेश बाब. गोड तुजें नांव, सुंदर तुजें रूप, गोंयचो देव दामोदर तूं, भक्तांचो आधार तूं. करता हांव नमन तुका, की देवा दामोदरा, दी आशिर्वाद म्हाका, उबो आसा तुज्या दारा. श्री देव दामोदराच्या चरणी नतमस्तक जावन आनी आमच्या सोयऱ्यांक फुलांनी येवकार दिवया. सगळ्यान पयलीं आमचे नामनेचे साहित्यीक, राजकारणी, संघटक आनी हांव तांकां म्हजे खातीर म्हाका ते गुरू सारके आसात. आनी गोंयान उदयबाब भेंब्रे म्हणल्यार काय चान्न्याची रात याद येता. अशें आज हांगा आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले ज्येश्ठ अशे आनी श्रेश्ठ अशे साहित्यीक मागता प्रिया हाजे कडेन की ताणीं फुलां भेटून तांकां येवकार दिवचो. उदयबाबालें मार्गदर्शन बऱ्याच नव्या लेखकांकूय बी मेळिल्लें आसा आनी ते अजुनूय मार्गदर्शन करतात. केन्नाय जर तुमकां कितेंय जर जाय जायत कोंकणी विशीं, गोंयचे विशीं तुमी विचारूं येता अशें हें थोर व्यक्तिमत्व. कोंकणी गितां गावपी, बरोवपी, तांकां संगीतबद्ध करपी अशे मानाचे सोयरे आयचे डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांकां फुलां भेटयता. बाय सोनिया, येवकार तुमकां. आयचे ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकार हांकां फुलां भेटयता. बाय प्रिया, येवकार तुमकां. ह्या पुस्तकाचे रचनाकार दोतोर हांकां फुलां भेटयता. बाय सोनिया, तुजें आगमन जाल्लें आसा भायर अशा सुंदर फुलांचो परमळ ह्या सभाघरांत, ह्या मंडळांत, भाशा मंडळांत, ह्या शाळेंत सगळे कडेन पसरला आनी अशा उमेदीच्या वातावरणांत आज पुस्तकाचें प्रकाशन जावपाचें आसा. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गितेंतल्या ह्या श्लोकाचो अर्थ आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. आपलें कर्म करीत वचप पूण फळाची अपेक्षा धरप ना. ह्या सुत्राच्या आदारान मुखार वतना डॉक्टर अनंत हेदे हांणी आपल्या जिविताक एक सुंदर असो आकार दिला. एक नामनेचे दोतोर, एक गायक, एक गीतकार आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हळ्यार हांव फाटलीं 15-16 वर्सां तांकां पळयता खळखळट्या वज्र्यावरी निर्मळ अशें व्यक्तिमत्व. आयज तांचो कविता संघ उजवाडा येता ही अत्यंत खोशेची गजाल. आनी नाद ब्रह्माचे हांगा कांय वांगडी आसात जे तांचे बरोबर सातत्यान गितां गायतात, तांची गितां गायतात, आमच्या गोंयच्या कवींची गितां गायतात. हांव तांकांय बी हांगा येवकार दितां आनी सुंदर तरेन तांचें हें आयचें गितांचो कार्यक्रम जो आसा गितांचो तोय बी तितलो सुंदर जातलो. अत्यंत खोशेची गजाल, आज पुस्तकाचें प्रकाशन जाता. ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसात ते बी एक गीतकार, संगीतबद्ध करपी गितां, गोंयच्या कवींची, गीतकारांची गितां, तशींच आपलींय गितां संगीतबद्ध करून ती गावपी तांच्यो सीडी बी आयल्या आनी कितलेशेच तांचे स्टेज शो जाल्ले आसा. हांव मागतां पुर्णानंद बाब च्यारी हांचे कडेन की तांणी ह्या समयाचेर उलोवप करचें. कोंकणीच्या मान मंदिरांत जमिल्ल्या समेस्तांक नमस्कार. आज दोतोर अनंत हेदे हांच्या बागेंतलीं फुलां ह्या कविता आनी गितां संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो. ह्या सुवाळ्याक आमचे वडील म्हालगडे मार्गदर्शक आदरणीय उदयबाब ह्या व्यासपिठाचेर बसल्यात आनी ह्या व्यासपिठाक एक प्रतिश्ठा आनी उंचाय गावल्या. अशा व्यासपिठार एक मानाचो सोयरो म्हणून म्हाका आपयलो त्या आमंत्रणा खातीर हांव आभार मानता. पुस्तक प्रकाशन जावचें आसा ताचे पयलींच हांव उलयतां. सड्या वयलीं फुलां बया भावाची त्या आज बागेंतलीं फुलां मेरेन आमचो प्रवास. कोंकणी साहित्याक फुलांचो इतलो मोग कारण आमची भास फुलावरी. मनोहर बाबान जायो जुयो फुलयल्यो, जायते जाणांनी वेगवेगळे फुलांची नांवां दिवन कविता संग्रह, गीत संग्रह उजवाडायल्यात.
सूर आणि संगीताची नावां दिवन गीतसंग्रह कविता संग्रह उजवाड आयल्या. आज कवितेक हे कार्यावळी उपरांत कविता शब्दरुपान आमच्या मुखार पावतलीच, पूण संगीतबद्ध करून ती गावपाच्या रुपान संगीताच्या प्रत्यक्ष सादरीकरणांतल्यान ती कविता पावतली अशें व्यासपिठाचें आयोजन हांगा जाल्लें आसा. आनी ताका लागून योग्य रितीन योग्य मनशाच्या पुस्तकाचें योग्य रितीन लोकार्पण जाता अशें म्हाका दिसूंक लागलां. गोंयांत आमच्या आज आठवड्याक 2 तरी पुस्तकां उजवाडा येता, एवरेज कोंकणी पुस्तकां, आनी तातूंत कवितांचो भरणो चड आसता, आस्पाव चड आसता. खूब बरी गजाल. साहित्याक उमळ हाडचे खातीर आमच्या जाणटेल्यांनी कृतीसत्रां घडयल्लीं, साहित्याक आनी साहित्यिकांक तांच्या प्रेरणेक जाग हाडचे खातीर जें जें कितें कार्य जालां त्या कार्याची ही पावती आसा, त्या कार्याचोच हो परमळ आसा. कविता आतांच म्हटलें की ती पाडची पडना, ती आपसूक येता आनी ती येत आसता. हातांतल्यान पेनान, पेनांतल्यान मनान, मनांतल्यान परत कानान, कानांतल्यान परत मनान, अशे तरी आमची कविता प्रवास करत आसता आमच्या भितर अंतस्करणांतल्यान. गुळगुळीत एक वाक्य आसा, पोएट्री स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ओवरफूल फिलिंग्स म्हणटा, पॉवरफूल फिलिंग्स म्हणटा. केन्ना म्हणटा पोएट्री अपलिफ्ट द वेल फ्रॉम हिडन ब्युटी ऑफ द वर्ल्ड and makes the object familiar as if it was not familiar. आशिल्ल्योच गजाली आमी तुमी पळयतात आनी ती गजाल एक कवी पर्यात्यान ती तुमच्या मुखार अशे तरेन मांडटा की तुमी ती पळोवंकूच नाशिल्ली नवी नदर दिता त्या ऑब्जेक्टा कडेन, त्या वस्तू कडेन पळोवपाची. अशी नवी नदर आमकां प्रत्येक कविता संग्रहांतल्यान मेळूं, नव्या कवितांक प्रेरणा मेळूं आनी साहित्याचें मळ आमचें फुलत रावूं. साहित्य आनी कला हातान हात घालून वचपाक जाय हो म्हजो मना काळजांतल्यान एक आग्रो आसता सदांच. नाटक जर बरोवन आमी कपाटान दवरिल्लें जाल्यार आज नाटक तळागाळा मेरेन वच्चें नाशिल्लें आनी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी कडेन लोक जो पंगडांतल्यान पंगड आमचे कडेन पावले ते पावचे नाशिल्ले. ह्या व्यासपिठाचेर कवी आसा, गीतकार आसा, नाट्य कलाकार आसा, नाट्य लेखक आसा उदय बाबाच्या रुपान. कोंकणी अकादमीच्या ताबो तेन्ना घेतिल्लो तेन्नाय कलेक वाव मेळचो, कोंकणी साहित्याक मेळचोच पूण कलेक वाव मेळचो म्हणून उदय बाबान खूब योजना केल्यो, खूब येवजण्यो काडल्यो, सदांच कलाकारांक प्रोत्साहन दिलां. उदय बाब एक जितो जागतो आमच्या कोंकणी संगीताचो इतिहास, एक ज्ञानकोश. उदय बाब एक एडवोकेट इतली तांची वळख ना, उदय बाब एक पत्रकार इतलीच तांची वळख ना, उदय बाब एक स्तंभलेखक, लेखक, साहित्यीक, बरो वक्तो, त्या वक्तांतल्यान आपल्या उलोवपांतल्यान क्रांती घडोवपी असो वक्तो, हे सगळीं रुपां आसात उदय बाबाची. पूण आयच्या व्यासपिठार उदय बाब एक गीतकार आसाच, एक नाट्य कलाकारूय आसात, नाट्य लेखकूय आसात आनी संगीताची जाण आशिल्लो रसज्ञ मनीस, व्यक्ती आज ह्या व्यासपिठाक लाभल्या. HMV कंपनीन जेन्ना पयले वयल्यो रेकॉर्डर्स काडल्यो त्या वेळार उदय बाबांचें गितांचें योगदान, आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान संगीत आनी कवीत हाजे खातीर उदय बाबांचें योगदान आसा. आनी जेन्ना जेन्ना कवीत आनी संगीताचो विचार येता तेन्ना उदय बाब सोडून आमी विचार मुखार करूंकूच शकना. अशे तरेचें व्यक्तिमत्व ह्या व्यासपिठाक लाभलां हें आमचें सौभाग्य आसा. दोतोर अनंत शांताराम हेदे हांच्या ह्या पुस्तकाक सदांच परबीं आवंडेता. महाराष्ट्रांत कितल्यो कविता येता, कितल्यो गितां येता, पूण महाराष्ट्राक टेलिव्हिजन पावरफूल आसा, महाराष्ट्राक फिल्म कल्चर पावरफूल आसा, महाराष्ट्राक नाट्य संगीताचो कल्चर आसा, संस्कृती तो एक कल्चर आसा. महाराष्ट्राक संगीताच्यो कार्यावळी करप आनी त्यो स्टेजीर सादर करपा खातीर गांवांगांवांनी दौरे काडप अशी एक पद्दत आनी परंपरा आसा. इतले काम करपी आसात पूण तांची दखल घेवपी तितलेच आसा ह्या महाराष्ट्रांत. कर्नाटकांतूय हांव तेंच पळयता. म्हणून कर्नाटकांत माण सोबाण नांवाची संस्था संगीताच्या माध्यमांतल्यानूच उबी जाली.
कलांगण नांवाची संस्था संगीताच्या माध्यमांतल्यानूच उबी जाली. गोंयांत जर कले खातीर ओपन घेतिल्ल्यो जितल्यो संस्था आसा तातूंत चडांत चड मेळटल्यो त्यो आमकां नाट्य संस्था मेळटल्यो. कारण नाटक ह्या साहित्य प्रकाराक आमी कलेच्या माध्यमांतल्यान माचयेर हाडपाक शकले आनी ते मुखार व्हरपाक शकले. अंदू वर्सा 32 नाटकां 30 ते 32 नाटकां सर्तीन आसा कोंकणी नाट्य सर्तीच्या. म्हजेंय एक नाटक आसा फेरयेंतलो खेळ. पूण ही जी क्रांती जाली ती क्रांती कलाकारांची दखल घेतल्या खातीर जाली. म्हणून हांव म्हणटा महाराष्ट्राक जी पार्श्वभुमी मेळटा म्हणून तांणी घेतिल्लीं गितां संगीताच्या माध्यमांतल्यान पाखां लावन लोकां मेरेन वता तेन्नाच ती काना मेरेन पावता आनी लोक गुणगुणपाक लागता, लोक माचयेर ती सादर करपाक लागता. पूण फक्त निखळ कविता संग्रह बरयलो आनी तो उरलो जाल्यार तो साहित्यीक लोकां भितर, एकाडेमीक लोकां भितर, वाचकां भितर उरता. तो आसोच पूण त्या भायर संगीताच्या माध्यमांतल्यान एक नवो आयाम, नवें रूप, नवें माध्यम लोकां मेरेन वचूंक जर मेळटा जाल्यार ताज्यो चडांत चड संदी आमकां उपलब्ध जावपाक जाय. जाल्यार जशी मराठी, हिंदी गितां आज मेरेन आमच्या कानार घोळटा, जी रेकॉर्डेड पद्दतीन आयली, ती गितां आज मेरेन आमची कोंकणीची गितां चडांत चड रेकॉर्डेड पद्दतीन उरतली आशिल्ली. चान्न्याचे रातीर हें गीत जर रिकॉर्ड जावंक नाशिल्लें जाल्यार तें कविता रुपानूच उरतलें आशिल्लें. मग रिकॉर्डिंग सिस्टमाक आज इतलो वालोर आसा, त्या सिस्टमीचो आमी योग्य तो वापर करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचे क्रिस्तांव भाव ते बाबतीन खूब फुडें आसात. आयिल्ले कातार तांची संगीत मुखार व्हरपा खातीर ते आपले पद्दतीन हो प्रयत्न करता आनी आमचें कोंकणी कातार एक रूप, गिताचें कविताचें रूप लोकां मेरेन उरता. महम्मद रफी म्हणा, क्रिस पॅरी म्हणा, जाणें क्रिस पॅरीन जे संगीतबद्ध केलें आनी लॉर्नान गायिल्लीं कातारां आज लेगीत जिती जिवी दिसतात. आनी ती कातारां एकलो कोण गायक जेन्ना गायता तेन्ना माटवांतले हजार लोक गायता. हाजें कारण कितें? कारण ते कविता आनी गीत लोकां मेरेन पाविल्लें आसता. ही क्रांती जावपाची गरज आसा, ते खातीर आमचो प्रयत्न प्रत्येक बाबतीन घडटा. आमी हालींच कोंकणी नाटक संगीत अकादमीची स्थापना केल्या. आदरणीय उदय बाबान आमकां तांची घटना कशी आसची, ताचें काम कशें आसचें हाजे वेळावेळार आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. आमी ते नदरेन पयरूच संगीत नाटक अकादमीचो वर्साचो दीस आशालता बाबगांवकर हिच्या नांवान आशालतांजली हो कार्यक्रम फोंड्या केलो. मराठी फिल्मांतली अलका कुबल हिच्या हस्तुकी तो कार्यक्रम बरो उद्घाटन जालें आनी कार्यक्रम सगळो जालो. त्या दिसा जर तुमी कोणी पाविल्ले जाल्यार कोंकणी संगीतांतली वरायटी गझल, भजन, भक्तिगीत, भावगीत, नाट्यगीत, दोतोर प्रदीप बोरकाराचें नाट्यगीत धरून सगळी वरायटी तरेकवारपणां संगीताची त्या दिसा आमी दाखयली. संगीताचीच न्हय, लोकनाट्य आसा, नाट्य आसा, लोकनाट्याच्या माध्यमांतल्यान तयार केल्ली नाटकां आसा, अशी वेगळी वरायटी कोंकणी संगीत नाटक अकादमीच्या त्या माचयेर आमी दाखयली आनी तो प्रयत्न असोच मुखार आमी व्हरपाचो आसा. देखून आदरणीय शांता अनंत हेदे हांणी जो प्रयत्न आज केला की गीत प्रकाशनाच्या वेळारूच संगीताची कार्यक्रम दवरला, त्या खातीर हांव तांकां परबीं भेटयतां. आनी बागेंतलीं फुलां आनिकूय फुलत रावची, अशेंच आमकां प्रकाशन सुवाळ्याचो आनंद मेळचो हें इतलें सांगून हांव हांगा तुमची रजा घेतां. देव बरें करूं. पूर्णानंद बाब, तुमचें उलोवप क्रांतिकारक अशेंच जालें आनी तुमी सगळे जाण मेळून जी क्रांती घडयतात कोंकणीच्या मळार ती पळोवन आमकांय बी स्फूर्त मेळटा. आज हें पुस्तका विशीं खुबशें उलोवप जालां, खूब आमी ताजेर उलोवप अशें स्पेशल दवरूं ना, पूण दोतोरान जें कितें बरयलां तें आमी गितांतल्यानय आयकलां. तांची गितां आमी सादर केल्या माचयेचेर, ते स्वता गायतात. नादब्रह्म ताची गितां घेवन येता माचयेचेर आनी आज हलक्या फुलक्या साद्या सोंप्या सरळ उतरांनी सुंदर अश्यो कवितेची फुलां म्हणुया आज आमकां हांगा फुलिल्लीं दिसतलीं. हें पुस्तक पळोवपाची उमळशीक सगळ्यांकच लागली आसतली. म्हणटकच हांव आदरणीय मंच हांव तांकां विनंती करतां आनी आमचे उदयबाब भेंब्रे हांकां विनंती करतां की तांणी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें.
आज आमच्या हातान आयिल्लें आसा, तुमचे मेरेन तें पावतलें रोखडेंच. त्या पयलीं भुवनेस्त ॲडवोकेट उदयबाब भेंब्रे हांकां सांगता, हांकां विनंती करता की तांणी पुस्तकाच्यो कांय प्रती भेटोवच्यो. सुंदर अशें जें कवर जालां हांगा, खूब सुंदर अशें चित्र आसा. तें चित्र रेखाटपी मयुरेश खांडेपारकार न्ही, कलानंद बांबोळकार हांणी हें सुंदर अशें चित्र रेखाटलां. त्या उपरांत अक्षर जुळोवणी करपी मयुरेश खांडेपारकार, दादा तांकां म्हणटाले ते सर्गेस्त शांताराम बाब हेदे आनी तांची माई प्रेमाबाय हांच्या उगडासाक अर्पण केला. हांव मागतां तांचे भाव पोमनेस तुषार हेदे हांणी वयर येवन उदयबाब हांचे कडल्यान ही प्रत स्विकारची. फाटल्यो यादी साठिल्ल्यो आसात खोल म्हज्या काळजाच्या एका कोनशान. फाटल्यो यादी साठिल्ल्यो आसात खोल म्हज्या काळजाच्या एका कोनशान, राशींच्या रुपान. हांव त्यो उस्तीत आसता, बऱ्यो त्यो वेचीत रावता, दवरूंक जपून एकान एक अंतस्करणाच्या पैटलांत. कांय यादी म्हाका हांसयतात, कांय यादी म्हाका खंती करतात, कांय यादी म्हाका आपयतात. परत भुरगो जावन खेळूंक यादी ह्यो यादीच आसतात, त्यो सदांच यादीच उरतात, काळजाच्या एका कोनशान जमिल्ल्यो राशींच्या रुपान. दोतोर, तुमच्या काळजान खुबश्यो यादी आसतल्यो. हें पुस्तक काडटना जें जें तुमकां अणभव आयले, जें जें तुमकां दिसलें तें मनोगत तुमी हांगा उक्तावचें अशी तुमकां विनंती करता. दोतोर अनंत हेदे. हांगा जमिल्ले आज सगळे आमचे इन्वायटीस म्हणजे आमंत्रीत जमल्यात, ताका हांव तांचे उपकार मानता. आनी म्हजी 2 मनोगत ही उतरां हांव तुमकां सांगता. हें पुस्तक कितें आयलें, कितें जालें हाजे फाटलें एक गुपीत. आज हांवें बरयल्ल्या बागेंतलीं फुलां ह्या कोंकणी कविता झेल्याच्या पुस्तकाची उजवाडावणी आनी लोकार्पण सुवाळो पळोवन म्हजें मन भरून आयलां. आनी हांव खूब उमेदी आसा, उमेद जाल्या, भरून आयलांच उमेदूय जाल्या. आज इतले त्या भायर सपन म्हणजे पुराय जाता, त्या खातीर म्हाका उमेद निर्माण जाल्या. कित्याक म्हाका आयज खूब गिरेस्त जाल्ले बरें दिसता. हांवूय गिरेस्त जालो काय आज, गिरेस्त जाल्ले बरें दिसता. कित्याक कोंकणी साहित्याच्या खजिन्यांत तुमी एकदां सांगिल्लें, कोंकणी साहित्य खजिन्यांत म्हजो एक ल्हानसो अलंकार जमा जाल्लो पळोवन हांव म्हाका गिरेस्त समजता. आज ही गिरेस्तकाय आनी कित्याचीच नासून, जुडवांची आनी कसलीच तशी गिरेस्तकाय न्ही नासून, ही गिरेस्तकाय आनी कित्याचीच नासून फकत साहित्याची आसा. आनी कसल्योय गिरेस्तकायो तात्पुरत्यो आसतात, त्यो येतात वेतात, पूण बरयलें साहित्य हें अजरांवर उरता सदांच. उरलें काय म्हणजे बुकाच्या रुपान आनी कसल्या रुपान उरता, कायम तें केन्ना ना जायना. आयज ह्या म्हज्या पुस्तकाचें प्रकाशन हो म्हजे जिणेंतलो एक म्हत्वाचो खीण आनी म्हजें एक सपन पुराय जाल्ल्याची पावती मेळ्ळी म्हाका. आज सपन पुराय जाल्लें ताची म्हाका पावती मेळ्ळी. म्हज्या वेवसाया भायर म्हज्यो 2 आवडी, म्हजे हॉबीज म्हळ्यार गावप, संगीत आनी बरोवप, लिखाण. ह्यो 2 आवडी म्हाका जायच. जाल्यार हांव म्हाका जेवण सुद्दां तितलें गरज ना, पूण हे ते 2 मेळना तें हांव सामको वता. कितें ना मरे म्हाका चुकलें आज कितें तरी. कोणी म्हाका विचारता, दोतोर तूं गुळी टॉनीक बिनी कितें घेता? ना रे साहेब, वचून टॉनीक घेवना. हें जर म्हाका मेळ्ळें बरोवपाक आनी गावपाक, ताजी तर टॉनिका गुळी जावन म्हाका ना. ह्योच टॉनीक म्हजें आनी हेंच म्हाका जाय. ताका लागून म्हाका स्ट्रेस कमी जाता. जेन्ना क्लिनीक तपासून घरा कडेन येता पेशंट दिसभर ते हे बी सिकनेसी दुयेंसां पिडे, ती घरा कितें म्हाका थंडसाण मेळटा आनी ते थंडसाण मेळटा म्हणजे हांव वापरता. बरोवप, संगीत गावप. म्हजे वेवसाया भायर म्हजे 2 आवडी म्हणजे हॉबीज म्हळ्यार गावप, संगीत सांगलें तुमकां न्हिकता हांवें. हांव जरी वेवसायान दोतोर आसलो तरी मनान मात साहित्यीक आसा. आनी हाजी देख म्हळ्यार आयज हें प्रकाशन हांगा जालां ती ताजी देख. साहित्यिकाचें प्रकाशन एक पुस्तक तयार जालें, पयलें पुस्तक हें. हांव जरी व्हड बरोवपी नासलो, तरी पूण मुळांतसून म्हाका कसल्याय साहित्या परस कविता बरोवंक मानवता.
सगळें साहित्य तूं कितें आवडटा कविता आनी त्योय बी कोंकणींतल्यान हांव जाणा मराठी पुर्तुगेज जाणा उलोवपाक फ्रेंच सगळें जाणा पूण ती ना उलोवपाक जाणा पूण आमची एक भास कोंकणींतल्यान कित्याक कोंकणी भास हें आमचें दायज आनी अस्मिताय तेच कोंकणींत हांव बरयतां आनी खंयचीच भाशा म्हाका दायज हांगा म्हाका सांगीन दिसता म्हजो कल गद्य साहित्या परस साहित्या कडेन चड आसा गद्या परसूय पद्य म्हळ्यार साहित्य आसा पद्य ताजे कडेन चड कल म्हजो आसा बरोवपाक गद्य परस हांव तें चड बरयतां संगीत गितां कविता कित्याक संगिताची आवड आशिल्ल्यान कथा परस गितां बरोवंक आवडटात कथा परस गितां कथाय बरयल्या थोड्योश्यो चड न्ही पूण गितां कडेन चड ओड ती म्हाका चड आवडटा कांय वर्सां सावन हांव कविता बरयत आशिल्लो पूण त्यो कितल्यो बऱ्यो काय ना त्यो लोकांक मानवतल्यो काय ना हे पळय हें चिंतीत उरलो बरयल्यो दवरल्यो कुशीन मानवतल्यो काय ना मनाचो हुस्को जातलें मरे म्हज्यान कशें जातलें कितें बरयलें पिंजलें उडयलें परतून बरें तो विचार नाका आवडचें ना अशें जायते कवींनी मागीर कितें जालें जायतीं कवीचीं पुस्तकां प्रकाशीत जाता तें पळोवन म्हाकाय दिसलें कित्याक छापूं नये हांवें कविता सगळे छापतात हांवेंच कित्याक छापूं नये कसोय जावं ती मागीर आवडूं ना आवडूं पूण योग येना आशिल्लो कसोच येना आशिल्लो योग केन्ना छापुया कितें तातूंतच मागीर दीस वताले एक पुस्तक प्रकाशीत जावन येवप हें कितें सोंपें काम नासता ताका तशेंच वातावरण जाय आसता पडटा हेर साहित्यिकाची मतां जाणून घेवची पडटात बरे साहित्यीक बसल्यात तांची मतां जाणून घेवची पडटात सुचोवण्यो आयकून घेवच्यो पडटात आनी मागीर तुजें तुवें पुस्तक प्रकाशीत करचें पडटा ना उगीच गेलो पुस्तक प्रकाशीत केलें तें कितेंय जालें मागीर तूं मागीर बरें जालें हांवें मनाचो निश्चय केलो म्हजे कडेन 50 बरयल्ल्यो कविता आशिल्ल्यो त्यो छापच्यो आनी हांव ते दिकेन पावलां घालपाक लागलो मुखार वचपाक लागलो पयलीं हांवें थारायलें म्हजे कडेन जे कविताचे हात बरप आसा ते कोणाकूय वाचून दाखोवया आनी म्हज्यो कविता छापपाचो आसात काय ना तें पळोवया म्हाका पयलें नांव सुचलें जे गोंयचे नामनेचे साहित्यीक जाणी कविता गितां कथा कादंबरी बरयल्यात ते म्हजे वळखीचे एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे म्हजी तांचे कडेन संवकळ आशिल्ल्यान संवकळी आसा तांचे कडेन बरी पयलीं सुद्दां संवकळ हांवें तांकां म्हळें उदयबाब हांवें कांय कविता बरयल्यात आनी त्यो हांव छापूंक सोदतां त्या खातीर म्हाका तुमचें मत जाय दोगीच उठल्यो छापल्यो अशें न्ही तें मत विचारलें हांव तांकां पयलीं ताणें म्हाका आपल्या घरा पळयलो आनी हांवें तांकां त्यो 50 कविता एका धपक्यान वाचून दाखयल्यो सगळ्यो आनी ताणें तितलेंच वाजेन आसतना त्यो आयकल्यो हें चड म्हत्वाचें आसा आनी तांचें मत जालें त्यो छापपा सारक्यो आसात थोडेशें मार्गदर्शन जाय त्यो छापपाचो आसा त्यो आनी म्हजी उमेद वाडली तें म्हणटकीच वा म्हाका कोणें हें दिलें उमेद वाडली हे वेळार ताणें त्यो दवरून घेतल्यो आनी ताजेर अभ्यास करून जें कितें मार्गदर्शन करूंक जाय आशिल्लें तें केलें म्हाका आतां प्रस्न येतालो कोण प्रकाशक ह्यो म्हजी कविता प्रकाशीत करतलो तो उदय बाबान दिनेश बाबान नांव सुचयलें तो प्रश्न ताणें सोडयलो म्हाजो सुचयलें आनी तांणी पुस्तक छापपाचें म्हाका उतर दिलें दिनेश बाब म्हणलें दिलें आनी ते देखीन वावर सुरू जालो मागीर हांव लेगीत रावूय नाशिल्लो इतले बेगीन हो कविता आशिल्लो पुस्तक रुपांत येतसो इतले बेगीन पूण दिनेश बाब मणेरकार हांणी घेतिल्ल्या कश्टांक लागून प्रकाशनाचें काम खूब बेगीन जालें त्या खातीर हांव ताका परबी आदार एक दीस ताणें विचारलें दोतोर तुमकां प्रकाशन केन्ना जालें जाय पळयात केन्ना जालें जाय सामकें बेगीन आनी थोडे म्हयन्यांनी काय 1 वर्सान गेले आतां केन्ना जालें जाय काय म्हणून विचारलें म्हळें तुमचेर आसा हें केन्ना जालें जाय हें तुवें सांगूंक जाय तुमचेर आसा तेन्ना ताणें म्हळें फेब्रुवारींत करुया रोखडेंच करुया हें प्रकाश केन्ना जालें जाय हांवें म्हळें तुमचेर आसा तेन्ना ताणें म्हळें फेब्रुवारींत करुया
बरोसो दीस पळोवन करया, फेब्रुवारी करया, रोखडें करया. त्या म्हयन्यांत कोणालो वाडदीस बी आसा, त्या दिसा याद आसा, उतरांची याद आसा, कोणालो वाडदीस आसा तेजे करया, वाडदीस आसा जाल्यार. हांवें म्हळें हय कोणालो, हांवें हांसून म्हळें 13 फेब्रुवारी म्हणजे घरकान्नुलो वाडदीस. जालें तर मागीर ताणें म्हळें त्याच दिसा करुया आनी दिनेश बाबान आपलें उतर खरें करून दाखयलें. आज 13 फेब्रुवारीचो वाडदीस आनी हें प्रकाशन जालें. सुरवेक भोवमाचे अनिल पै हे म्हजे सामके फ्रेंड्स भयणी सुद्दां कांय सुचोवण्यो केल्यो त्यो म्हाका बऱ्याक पडल्यो. ताणें सांगलें अशें अशें कर, पयलीं हें दोतोर मात तुवें वाचून दाखय बरेचशे साहित्यकार. तेन्ना हांव मागीर ताणें म्हाका सांगलें ते प्रमाणे हांव केलें, सुचोवण्यो ताणें मान्य केल्यो. हांगा म्हाका आनीक एक नांव सांगीन दिसता आनी तें आसा मयुरेश काणेपरकार. ताणें म्हज्या हात बरोवपाचें कॉम्प्युटर प्रिंटींग इतलें सुंदर केलें पयलीं सुरवातेक, आनी ती कॉपी काडीत दिल्यो म्हाका. हांव परतून व्हरतां, प्रूफ ऑफ बायतां, ना रे बाबा परतून कर, प्रूफ ऑफ बायतां परतून कर. 5-6 फावट जालें, कशेंच जायना. हातूंत चुको तातूंत चुको, हातूंत चुको तातूंत चुको जाल्यो. पूण ताणें वाजेनासतना त्यो परतून सारक्यो करून तें म्हाका इतलें बरें पडलें. तेन्ना हांव तें नांव पयलींच घेतलां, मयुरेश काणेपरकार. कोणेय ताई मला वचचें, बरो मनीस, बरो जंटलमॅन आसा. जायते फावटी कॉपी काडल्यो, प्रूफां पळयलीं. हांव सांगता तेन्ना म्हज्या आदाराक धांवून आयलो, मात लेगीत वाजेनासतना. निमाणें म्हज्या पुस्तकान आयज प्रकाशन जावपाचें आशिल्लें तें जालें आनी दिनेश बाब मणेरकरान आपलें उतर खरें करून दाखयलें. आनी म्हजी 2 उतरां हांगा सोंपयतां आनी पुस्तका फुडें गुप्पीत हांव सगळें सांगून जालें कित्याक पुस्तक छापलें आनी हें पुस्तक रुपान आयलां. हांगा म्हाका सांगपाक दिसता की हांव निकतेंच सांगलां की पुस्तक छापपा फाटले कितले लोकांचे आदार लागता. जशें फिल्म येता सिनेमा, ताका फाटले कितले लोक लागतात पळय, डायरेक्टर, म्युजीक डायरेक्टर सगळे आसतात, हें करतात, तंत्रज्ञान, कॅमेरा सगळें आसता. तशेंच हांगा जाता. तितलेंच तें सगळें जावन आज हें पुस्तक तुमच्या मनांत येता. ताका हांव तुमच्या सगळ्यांचो हांगा आयिल्ले बद्दल उपकार हटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. दोतोरालें इतलें सुंदर उलोवप, हें पुस्तक कशें तरेन प्रकाशीत जालें, कशें तरेन तें मुखार गेलें, कशें तरेन ताणें पुस्तक आपलें उदयबाब भेंब्रे हांकां दाखयलें. खरें म्हळ्यार न्ही, उदयबाबान म्हणप की हें पुस्तक छापून येवपाक जाय म्हणजे जालें, तें तुमकां पावतलें आनी तुमकांय उमळशीक आसतली तें वाचपाची. कारण तें जर तशें मार्गदर्शन करीत जाल्यार नक्कीच तें त्या लेवला वयलें आसतलें. उदयबाबा विशीं इल्लेंशें सांगता हांव, कारण वेळ जाला तरी पूण सांगता. ते सुनाप्रांतान आशिल्ले, ते म्हाका वळखनाशिल्लें हांव कोण कितें. चंद्रिका म्हणून कोण तरी बरयता अशें बी एक आसत, कित्याक कोंकणीच्या मळार ते खूब वावुरताले. आनी सुनाप्रांतान म्हज्यो कविता हांव धाडटालें आनी ते संपादक आशिल्ले. आनी म्हयन्याची कवयित्री म्हणून तांकां याद आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, ताणें म्हज्यो सगळ्यो कविता छापून हाडल्यो आनी तें पान म्हजे कडेन अजुनूय बी आसा, तें सांबाळून दवरलां हांवें. कारण तातूंतल्यान म्हाका एक वेगळी स्फूर्त मेळ्ळी. मनोहर बाबाचें आसाच, ताणें म्हाका पयलें गीत जेन्ना ऑल इंडिया आपल्या गोवा दूरदर्शनाचेर म्हजें वाजयलें आनी हांवें तें सादर केलें फुलती फुलां हातून, तेन्ना ताणें म्हाका तितलेंच स्फूर्त दिणें अशें मार्गदर्शन केलें. आनी त्या उपरांत सुनाप्रांतान जेन्ना हांवें धाडल्यो तेन्ना आख्खें पानभर म्हज्यो कविता आनी म्हजो फोटो मदीं सुंदर अशें पळोवपाक कोणाकूय. आनी त्या आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-16 वर्सां जातलीं ह्या गजालीक. आनी खरेंच आजुनूय तें हांवें दवरलां तशें. तर अशें म्हालगड्यांचे, अशा जाणट्या मनशांचे मार्गदर्शक जे गुरुतुल्य अशे लोक मनीस आसात, तांचें मार्गदर्शन, तांचे आशिर्वाद सदांच आमकां मेळूंक जाय. आनी तातूंतल्यानूच ही फुडली पिढी जी आसा ती घडटा. म्हणून उदयबाबांक हांव सदांच खूब मानता. म्हाका भंय दिसता हांगा बसपाक सुद्दां म्हाका भंय दिसतालो खरें सांगपाचें म्हळ्यार. कारण ते अशे एक वेगळ्या उंचायेचेर आसात. आनी आज तांचे बरोबर बसतना म्हाका खूब बरें बी दिसलें आनी तितलेंच म्हाका अशें दिसलें की हांव खऱ्यांनीच योग्य आसा काय होय बी प्रश्न म्हाका पडलो हांगा. पण दोतोर हेदे आनी मुद्दम ताका एक म्हजी माया अशें म्हणूं येता, होडवीक म्हणूं येता. ताणें मुद्दम म्हाका सांगलें आनी दोतोराक म्हजी तब्येत खरी बरी नाशिल्ली, तरी आसतना दोतोराक मणेरकराक सुद्दां हांवें काल म्हणिल्लें, हांवें ना म्हाका बरें दिसना म्हणून. तरी पूण तांकां ना म्हणून हांवें, कारण ते त्या लेवलचे मनीस, तांकां ना म्हणप सुद्दां उतर येना तोंडांतल्यान. आज तुमी एक गुपीत मात जाणून घेतलां आसतलें की दोतोर खंयचेच टॉनीक घेनात. आनी तांचें टॉनीक आसा तें संगीत, काव्य आनी बरोबर आसा तें.
जो संगितान नृत्ता न्ही ताका टॉनिकाची गरज आसना, कारण आपोआपूच ते जे कितें टेन्शन आसत किंवा कितेंय कसलीय प्रॉब्लेमां, कारण दीस आनी राती सारकी आमचे मुखार खुबशीं संकटां येतात आनी तांकां आमकां फेसूय करपाक जाय. पूण हें वखद म्हणजे सामकें तात्काळ वखद आसा, रोखडोच गूण पडटा अशें वखद म्हळ्यार संगीत, आनी त्या संगिताच्या मळार ते वावुरतात. आज ह्या हांव तांची पिराय सांगना, ते आमच्या पेक्षाय भुरगे आसात. खरें सांगपाचें म्हळ्यार सगळ्या पेक्षा हांगा जितले लोक आसात तांच्या पेक्षा भुरगे आसात. तुमी पळयतले आज संगिताच्या कार्यक्रमान फक्त एकूच गायक आसा आनी बाकीच्यो गायिका आसात. म्हणजे कितली तांक आसा, कितली गोडी आसा, कितली व्हडवीक आसा ह्या विशया विशीं, ह्या संगिता विशीं तांचे भितर हें दिसून येता. आनी म्हाका दिसता आज ह्या खिणाक उदय बाबान उलोवप म्हणजे तांकां मराठीन ती म्हण आसा न्ही, आकाश टेंगणे म्हणटात तशें. सो हांव तांकां विनंती करतां की ताणें हांगा दोन उतरांनी जाय तितलें उलोवन आमकां सांगचें आनी आमकां मार्गदर्शन करचें. ह्या सुवाळ्यांतले मानाचे सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी, आयचे साहित्य मुर्ती भोवमानेस्त डॉक्टर अनंत बाब हेदे, संजना पब्लिकेशनचे धनी भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, आनीक सूत्र निवेदन करपी भोवमानेस्त चंद्रिकाबाई पाडगांवकार, हांगा जमिल्ले मानेस्त कलाकार, रसीक भयणीनो आनी भावानो, नमस्कार. पुस्तक आमी मोन्यांनीच तुमकां दाखयलें, पूण मोन्यांनी दाखोवन प्रकाशन पूर्ण जायना अशें म्हाका दिसत आयलां सदांच. आनी ते खातीर डॉक्टर अनंत बाब हेदे हांच्या बागेंतलीं फुलां ह्या कविता झेल्याचें प्रकाशन जालें अशें हांव मोठ्या खोशयेन जाहीर करतां. ह्या पयल्या पुस्तका खातीर डॉक्टर अनंत बाब हेदे हांकां हांव परबीं दितां. तें बेगिनांतले बेगीन उजवाडाक हाडपी संजना पब्लिकेशन्स हांकांय परबीं दितां. आनी ज्या दिसा तें उजवाडाक येता तो वाडदीस आशिल्ल्यान भोवमानेस्त मिलनबाई हेदे हांकांय परबीं दिता. काव्य आनी संगीत हांचें एक आगळेंचें नातें आसता. खंयचें व्हड खंयचें ल्हान हें सांगूंक जावचें ना, आनी तें तशें कोणें करचेंय न्हय. हें व्हड आनी तें ल्हान अशें म्हणपाक कसलेंच कारण ना. पूण हें नातें वेगळे वेगळे तरांनी वागता. काव्याचो प्रभाव संगीताचेर आनी संगीताचो प्रभाव काव्याचेर कसो पडत हें कोणाच्यान सांगूंक जायना. तरेक तरा घडिल्ल्यो आसा ह्या क्षेत्रांत की जाका लागून ह्या संबंदांतल्यान एकामेकाचेर प्रभाव कसो पडत हें पयलीं प्रेडिक्ट करूंक जायना. तेच भशेन कवी आनी संगीतकार, कवी आनी गायक कलाकार हांच्याय मदलें नातें अशेच तरेचें आसता. कवीचो प्रभाव केन्ना संगीतकाराचेर पडत आनी संगीतकाराचो प्रभाव केन्ना कवीचेर पडत तें कोणाच्यान सांगूंक जायना. पूण हो प्रभाव पडटा, तरेक तरांनी पडटा. कांय जाण कवितेक सुरवात करतात आनी संगिता कडेन पावतात, आनी कांय जाण संगितांत सुरवात करतात आनी मागीर कविते कडेन पावतात. ह्यो दोनूय गजाली घडटात. बाकीबाबाचें जर उदाहरण घेतलें, देख घेतली जाल्यार बाकीबाब हे आमचे ज्येश्ठ व्हड कवी. तांणी संगिताचें प्रशिक्षण केन्ना घेतलें ना. हांव जाणा त्या भशेन मार्गदर्शनूय घेतलें ना. आयकलें संगीत
आवडीन आयकलें. पूण तितल्याच आयकुपान तितल्याच आयकुपान बाकीबाबाले कवितेंत सूर, लय, ताल सगळें मेळटा. बाकीबाब कवितेचें रिसायटेशन करपाक खूब फामाद, गोंयचे परस चड महाराष्ट्रांत. आतां कवितेचें वाचन करूं येता आनी कवितेचें गीत जावन गायनूय करूं येता. पूण हाजी मदली एक तरा आसा जी म्हाका योग्य कोंकणी उतर मेळना, मराठींतूय आसा जाल्यार हांव नकळो. इंग्लिशींतलें उतर रिसायटेशन, वाचन न्ही, गायन न्ही. हें रिसायटेशन जेन्ना बाकीबाब करताले तेन्ना तातूंत सूर आसतालो, तातूंत लय आसताली आनी तातूंत तालूय आसतालो. तुमकां जर केन्नाय आयकुपाची संद मेळ्ळी आसत जाल्यार तुमी भाग्यवान. की कविता वाचून न्हय आनी गावनूय न्हय, पूण मदलेच एके रितीन कशी तरेन सादर करची हाजें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार बाकीबाब बोरकार. आतां हें आमी सांगलें तें नातें कविते कडल्यान गिता कडेन आयिल्लें. आतां गिता कडल्यान कविते कडेन पाविल्लें एक नातें आसा, तेंय बी मजेदार आसा, आयकुपा सारकें आसा. तुमी अशोक पत्की ह्या संगीतकाराचें नांव आयकलांच आसतलें. कॉमनवेल्थ डेव्हलपर्स हांणी कांय वर्सां पयलीं एक सीडी काडिल्ली. सीडीचें नांव म्हाका याद जायना, कितल्योश्यो काडिल्ल्यो, तातूंत हें गीत कित्याक आसा ती याद जायना. गीत नीळ रंगांत रंगला तुजे विणे, तुजे विणे. जाणटेपणांत विसर पडटा इल्लोसो. ह्या सिडींत तें नीळ रंगान रंगला हें आमचे सर्गेस्त श्रीधर कामत हांणी बरयिल्लें गीत आसा. ह्या गिताचो इतिहास असो की अशोक पत्कीन मुंबय एक चाल ठरयली, ताजो म्युजीक अरेंजमेंट केलो आनी तो गोंयांत तांचे इश्ट साईश पाणंदीकरा कडेन धाडलो की ही चाल, हें संगीत, हाजेर आपल्याक गीत रचून दी. साईश पायणेकारानूच सांगिल्ली खबर हांव तुमकां परत सांगतां. ताणें तें आयकलें आनी ताका दिसलें की तें आपले कडेन जमचें ना म्हणून. आनी ताणें सुचयलें की आपूण तें श्रीधर कामती कडेन दिता आनी तो करतलो म्हणून. ते प्रमाणें ताणें तें रिकॉर्डेड पळय कितें धाडिल्लें तें श्रीधर कामती कडेन दिलें. श्रीधर कामतीन गीत रचलें, नीळ रंगान रंगला. एकदम लोकप्रिय जालें तें गीत आनीक संगीत एकदम बरें आसा. मागीर त्या सिडींतलीं सगळीं गितां पळय आसात तांचें संगीत तश्शें दवरून, चाली आनी संगीत सगळें, सात संगीत सगळें तश्शें दवरून मराठी सिडी आयली. आतां ह्या सिडींतलीं गितां वेगळ्या वेगळ्या गायक कलाकारांनी गायिल्लीं, पूण त्या मराठी सिडींतलीं गितां फक्त स्वप्नील बांदोडकार हाणींच गायिल्लीं. पूण चाली ह्योच, संगीतूय तेंच. म्हणजे फक्त कोंकणी गिता खातीर मराठी गीत आयलें, इतलोच फरक, बाकी सगळें तेंच. आनी ती सिडी जेन्ना आयकली तेन्ना म्हाका ही जी लिरीक किंवा गीत आसा नीळ रंगान रंगला, ताजे परस तें मराठी गीत, संगीत, वाद्य संगीत, म्युजीक अरेंजमेंटूच, तें चड कानाक बरें लागलें. एक दीस दीप कारापुरकार अशोक पत्कीक घेवन आमगेर आयले
कित्याक आयिल्लें म्हाका याद जायना, कितेंय तरी उलोवपाचें आशिल्लें म्हणून आयिल्लें. उलयतां उलयतां सहज त्या गिताची खबर आयली आनी दोनूय गिताचें कंपॅरिजन जावपाक लागलें. अशे वेळार हांवें म्हळें, श्रीधर कामत आमचो बरो कवी, बरो गीतकार, पूण ह्या गितांत ताणें खुबशीं संस्कृत उतरां घाल्ल्यान तें जड जालां. सदांची आमची चालंत कोंकणी सोंपी उतरां मेळनात तातूंत. उतरां इल्लीं जड आसात, संस्कृत आसात आनी सट करून कोणाकय समजुचीं ना तशीं आसात. पूण मराठी गितांतलीं उतरां सामकीं सोंपीं, सादीं, सरळ आनी फिट्ट बसता तशीं आसात. हाणेंय बी तें मान्य केलें कोणें, आमच्या अशोक पत्की हांणी. म्हणटा हांवें सहज विचारलें, तें मराठी गीत कोणें रचलें? अशोक पत्की म्हणून लागले तें आपणेंच रचलें. आतां पळयात, अशोक पत्कीक कांय कोण कवी किंवा गीतकार म्हणून वळखना. संगीतकार म्हणूनच ताचें नामना आसा. तो मनीस संगितांतल्यान कविते कडेन पावलो, हें नातें. म्हूण कोण मनीस कवितेंतल्यान संगिता कडेन पावता आनी दुसरो मनीस संगितांतल्यान कवितेंतल्यान संगिता कडेन पावता. हें नातें अशें आशिल्ल्यान प्रयोग करपाक किंवा हें नातें आनीक फुडें व्हरपाक खूब वाव आसा. आनी तो वाव आमच्या गीतकारांनी आनी पुर्णानंद बाब सारक्या गायक कलाकारांनी, ते स्वता एक गीतकार आनी गायकय बी आसात, संगीतकारय बी आसात, हांणी असले प्रयोग खूब केल्यात आनी ताका लागून कोंकणी संगीत इल्लेशें समृद्ध जायत गेलां. संगीत आनी काव्याच्या संबंदान आनी एक तरेचें वेगळें नातें आसा. मराठी भावगितां वा भक्तिगितां, तशींच कोंकणींतलीं भावगितां वा भक्तिगितां ही पयलीं बरोवप जाता आनी मागीर तांकां कोणूय तरी चाली लावन तीं गायता. म्हणजे पयलीं गीत तयार जाता आनी मागीर संगितांतल्यान तें संगीतबद्ध जावन फुडें वता. पूण दुसरी एक तरा आसा, नाका, दुसरी एक तरा आसा जंय चाल पयलीं तयार जाता आनी मागीर गीत तयार जाता. आनी ही पद्दत सर्रास वापरतात फिल्म इंडस्ट्रींत. फिल्म इंडस्ट्रींत क्वचित कोणालें तयार गीत वापरतात. घडये मोठे कवी साहिर लुधियानवी किंवा कैफी आझमी किंवा असले लोक मोठे कवी, तांची कांय गितां वापरलीं आसूं येता, पयलीं बरयिल्लीं. पूण पद्दत अशी की पयलीं संगीत तयार जाता, पयलीं चाल तयार जाता आनी त्या चालीचेर कवी गीत रचता. म्हणटा ह्यो दोनूय तरा आमच्या संगिताच्या आनी साहित्याच्या मळार चलत आयल्यात. आनीक त्यो चलत तश्यो उरप हें एका दृश्टीन बऱ्याकय पडटा. हांवें हो अनुभव घेतलो. सुरवातीक मातसो नर्वस जालो, जावचें नाशें दिसलें, पूण घडून गेलें. उल्हास बुयावान आपल्या प्रयत्नान पयली रिकॉर्ड हिज मास्टर्स वॉयसांतल्यान काडली. तातूंत 2 गितां आशिल्लीं. एक मनोहरबाब सरदेसायाचें गोंयचें म्हज्या गोंयकारानो आनी दुसरे वटेन म्हजें चान्न्याची राती. ताका म्युजीक अरेंजमेंट दिलो आमचे गोंयचेच एक काणकोणचे श्रीधर केंकरे हांणी. ते हिज मास्टर्स वॉयसांत मासरी वादक म्हणून काम करताले. कांय तेंपान ताणें आयकलें की ही दोनूय गितां लोकप्रिय जाल्यात आनी म्हणून तांणी आपल्या वरिश्ठां कडल्यान परवानगी घेतली 8 कोंकणी गितां करपाक. आनीक हांव जेन्ना गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजांत लॉ करपाक मुंबय गेलो तेन्ना एक दीस घर सोदीत श्रीधर केंकरे आयले
आनी म्हाका म्हणाल्या अशें आपल्याक 8 गितां करपाची परवानगी मेळ्ळ्या. 2 गितां आपल्या एका मित्रान बरयल्लीं आसात तीं आपूण वापरतलो. आपल्याक 6 गितां जाय. तुजे कडेन तयार आसत जाल्यार आपल्याक दी, पूण सगळीं वापरचो ना. आपल्यो चाली थळिल्ल्यो आसात त्या चालींचेर बरोवन दी. हो म्हजेर आकांत आशिल्लो, कित्याक हांवें केन्ना करूं नाशिल्लें आनी हें नॉर्मली भावगीत भक्तिगितां हांच्या संबंदान चलना. हांवें म्हणलें ताका ह्यो म्हज्यो आसात तयार त्यो व्हर तूं, तुका जाय जाल्यार वापर. आतां तुवें सांगलें तें म्हज्यान जातलें काय ना हाजी खात्री म्हज्यान दिवं नजो, पूण हांव प्रयत्न करतां. आनीक प्रयत्न केलो हांवें आनीक समहाव तो जुळ्ळो. आशालता वाबगांवकाराच्या आवाजांत 4 मुद्रीत जालीं आनीक रामदास कामतीच्या आवाजांत 2 मुद्रीत जालीं. आनी मागीर आनीक एक संकश्ट आयलें. रामदास कामती खातीर ताणें जी म्हाका चाल दिल्ली ताचेर हांवें एक गीत बरयलें. एसाय घेवपाक रिहर्सल करपाक जेन्ना HMBच्या स्टुडियोंत मेळ्ळे, आमी 3 जाण मेळ्ळे, रामदास कामत, श्रीधर केकरे आनी हांव. श्रीधर केकरे ताका चाल समजायता इतले म्हणसर मदींच रामदास कामत थांबले आनी म्हाका म्हणूं लागले, तुमचे बापाय विशीं आपल्याक खूब आदर. ते 16 वर्सां पुर्तुगालाक उरले. 4 वर्सांची शिक्षा आशिल्ली पूण 16 वर्सां उरले. तर सावरकरान पळय जशें सागरा प्राण तळमळला हें गीत बरयलां, तशे तरेचें हें गीत जर आपल्याक गावंक मेळिल्लें आपल्याक खूब आनंद जातलो अशें. म्हणटकच हांवें म्हळें हें म्हाका कशें शक्य आसा. एक म्हणजे सावरकराची जी प्रतिभा आसा ती म्हजे कडेन ना, आनी दुसरें म्हळ्यार हांवें थंय वचून पुर्तुगालाक वचून अनुभव घेवंक ना. म्हणटकच तें म्हज्यांत खंयच्यान येतलें. बापायच्या अनुभवाचेर हांव खंयच्या आदारान बरयतलो, म्हाका कठीण तें. ना म्हणालो तूं प्रयत्न कर, तशे तरेचें गीत मेळ्ळें जाल्यार आपल्याक बरें जातलें. आतां अडचण पळयात, चाल ठरल्या, कित्याक श्रीधर केकरेन ती चाल ठरयल्या आनी हांगा गायक कलाकार एक विशय दिता म्हाका, त्या विशयाचेर त्या चालीचेर बरय म्हणटा. म्हणटा एकल्यान दिल्ली चाल आनी दुसऱ्यान दिल्लो विशय अशें करून हांवें एक पळय कितें केलें तें ताका मानवलें आनी तातूंतल्यान मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार म्हणटा तें गीत मुद्रीत जालें. हे सगळे प्रयोग आतां तें आयकुतकीत लोकांक बरें दिसता ही वेगळी गजाल, पूण फेलूय जावंक शकतालें. हो संपूर्ण प्रयोग फेल जावंक शकतालो. जावं आशालता वाबगांवकाराच्या आवाजांत जीं 4 गितां आसात तीं हलकी फुलकी गितां आसात. जो खरो म्हणत जाल्यार म्हजो पिंड न्हय व्हडलोसो, पूण थंय एक प्रयोग केलो हांवें. काजाराचें उतर दितां बितां म्हणपाचें जें क्रिस्तांव कांतार आसा तें कांतार आनी आमचें गीत हाजे मदीं फ्युजन केलें आनी तें केलें, तेंय बी तांकां आवडलें. म्हणजे हे असले प्रयोग जायत रावले जाल्यार एका नदरेन गितां आनी दुसरे वटेन संगीत ही दोनूय फुडें फुडें वचूंक पावतलीं आनी नवे प्रयोगांतल्यान नवें कितेंय आमी घडोवंक पावतले अशें म्हाका दिसता. आनी तें करपाची गरज आसा. गरज कित्याक आसा? एक काळ आशिल्लो ज्या काळांत कितलींशींच गोंयकारांची नांवां राष्ट्रीय पांवड्यार गाजतालीं. केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, अंजनीबाई मालपेकर, अंजनीबाई लोलयेंकर, किशोरीताई आमोणकर, कितलींशींच राष्ट्रीय पांवड्यार. आज एक ना. आमी प्रगती केली काय आमी फाटीं पडले हाचो विचार करपाची गरज आसा. आज एक ना. कित्याक ना? वेगळीं कारणां वेगळे वेगळे आसूं येतात, पूण ना हें सत्य, कोडू सत्य. एका वेळार आमचे चित्रकार FN सोवजा, वासुदेव गायतोंडे, लक्ष्मण पै, आंजेलो फोन्सेका जगभर गाजले, जगांत गाजले.
फक्त राष्ट्रीय पावंड्यार न्ही आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार गाजले. आज एकय ना, राष्ट्रीय पावंड्यार पसून ना, आंतरराष्ट्रीय पावंडो सोडूनच दिवया. परत आमी त्या क्षेत्रांत प्रगती केली काय फाटीं पडले. तिसरी कला आमची जी आसा ती नाट्यकला. नाट्यकलेचे म्हळ्यार राष्ट्रीय पावंड्यार पावले अशें हांव म्हणचो ना, पूण निदान आमचे परस व्हड राज्य आशिल्ल्या महाराष्ट्र मेरेन तरी पाविल्ले. मास्टर दिनानाथ, रघुवीर सावकार, मास्टर दत्ताराम ह्या कलाकारांनी महाराष्ट्र तरी गाजयिल्लो. एक राज्य, कित्याक भाशा मराठी आशिल्ली म्हणून. आंतरराष्ट्रीय घडी पावंड्यार कोण पावलो ना. आज महाराष्ट्रांत बसून एकाय गोंयकाराचें नांव आयकूंक येना. जितेंद्र अभिषेकी गेले, रामदास कामत गेले, आशालता वाबगांवकार गेली, आनी तांचे फाटल्यान कोण आसा म्हणून विचारल्यार एकय नांव घेवंक मेळना. परत कलेच्या क्षेत्रांत आमी कशे फाटीं पडटात ताजें हें एक उदाहरण. आनी म्हणून हांव म्हणटा की दुसरे करतात तेंच जर आमी करीत रावले जाल्यार घडये आमकां थंय पावपाक कठीण जातलें. म्हणून दुसरे करतात ताजे परस कितेंय विशेश, ताजे परस वेगळें, आमचें म्हणून खाशेलें अशें कितेंय करपाचो जर ध्यास आमी धरलो आनी ते रितीन वागले जाल्यार म्हाका दिसता की हें जें आमचो भूतकाळांतलें जें व्हडपण आशिल्लें तें आमकां परत मेळूं येता. कित्याक निसर्गान आमचे मदीं कलेचे गूण घाल्ले आसात. निसर्गानूच ते घाल्ले आसात. आनी ते घाल्ले आसतना आमी काम करपाचें तें इतलेंच की तें केळोवपाचें. तें केळोवपाचें, तें वाडोवपाचें आनी तातूंतल्यान कलेचो विकास घडोवपाचो. हें कार्य आमचे मुखार आसा. आतां असले कार्यांत गीत लेखन हें म्हत्वाचें जाता. डॉक्टर हेदे हांच्या ह्या पुस्तकांत हो कवितांचे झेल्यांत मुक्त छंदांतल्यो कविता आसा कांय जांचीं गितां जावपाक कठीण. आतां जावचीच ना अशें हांव म्हणचो ना. आयज खंयचेंय कितेंय घडूंक शकता संगीताचें मळार. डिंगचिकी जर संगीत जावंक शकता तर मुक्त छंदांतल्योय कविता संगितांत येवंक शकतात. पूण हातूंत कांय गितां आसात. आमी जरी त्यो कविता म्हणून वाचल्यो तातूंत तीं गितां आसात. आनी तीं गितां कशीं कळटात तर तांकां एक लय आसा आनी एक ताल आसा. ही लय आनी ताल आशिल्ल्यान तीं गितां म्हणून कळटात. आनी म्हाका दिसता तुमचो ज्या नादब्रह्म संस्थे कडेन संबंद आसा तांकांय हातूंतलें खुबशें मटेरियल वापरपाची संदी मेळूं येता. एक कारण आसूं की हांवें जें वदोळ सांगिल्लें म्हणिल्लें की कविते कडल्यान संगिता कडेन आनी संगिता कडल्यान कविते कडेन वचपाचे जे दोन मार्ग आसात तातूंतलो एक मार्ग तुमीय धरला. संगितांतल्यान गिता कडेन येवपाचो. आनी ताका लागून संगिताची जाण आसली जाल्यार गीत बरें जाता. हें बाकी बाबालें गितां वेल्यान कळटा. खंयचेंय बाकी बाबालें गीत काडचें आनीक चाल लावची, खंयच आडखळ जायना. स्मूथ सगळी ती चाल येता. ताजें कारण रचतल्याक संगिताची जाण आसा. तो संगितांतलो तज्ञ नासत पूण संगितांतली जाण आशिल्ल्यान तें गीत आपुणशेंच ते तरेन वता. देखून डॉक्टर हेदे हांचे कडेन म्हजी विनवणी अशी की तांणी एका पुस्तकाचेर थांबचें न्हय. ही सुरवात अशी धरची. वया कडेनय पळोवचें न्हय. कित्याक म्हाका पळयल्यार तुमकां कळटलें. जो मेरेन मनांत उर्बा आसा, जो मेरेन काळजांत भावना आसा
तो मेरेन अशे तरेची गितां जायत रावची. सर्गेस्त शांताराम बाब हेदे हांच्याय आंगांत एक साहित्यीक आनी एक कलाकार आशिल्लो संगीत, आनी तें दायज तुमी फुडें व्हरतात अशें हांव मानतां आनी तें फुडें वचचें अशें मागतां. आनी एक गरज आसा ती अशी की आमच्या गोंयांत हिंदू समाज आसा, क्रिस्तांव समाजूय आसा. आनीक घडलां अशें की कलेच्या मळार आमचे भितर सामके वांटे जाल्ले आसा. हेर सोडया, धर्म वेगळे वेगळे आसात मान्य, पूण कलेच्या मळार तरी आमी एकठांय बसून कला एप्रिशिएट करूंक जाय आशिल्ली, पूण तें घडना. तेवटेन एक कांतार म्हणून आसा, हांगा आमचें एक गीत म्हणून आसा. हें गीत आयकल्यार ताका तें मराठी दिसता आनी तें कांतार आयकल्यार आमकांय ना कशें दिसता. हो अनुभव हांवें आकाशवाणीचेर घेतलो. आकाशवाणीचेर जर कांतारां लायली, हिंदू कडल्यान फोन येताले हें कितें लायलां काय म्हणून, हें कोंकणी गाय म्हणून. आनी जर हिंदुस्तानी पद्दतीचीं गितां लायलीं, क्रिस्तांवां कडल्यान फोन येताले हें कितें लायलां, मराठी कित्याक लायलां काय म्हणून. म्हणटकच नाटक आनीक संगीत हें अशें जावचें प्रयत्नांतल्यान आमच्या खूब कठीण तें, पूण करपाची गरज आसा की दोनूय समाज एकठांय बसून तें एप्रिशिएट करूंक पावतले. नाटकाच्याय बाबतींत होच फरक जाला, रंगभुंयेच्याय बाबतींत तेंच घडलां. तांचें तियात्र, आमचें नाटक. नाटक पळयतात तो वर्ग वेगळो, तियात्र पळयतात तो वर्ग वेगळो. त्या वर्गान नाटक म्हणटा तें पळोवंक ना आनी ह्या वर्गान घडये तियात्र म्हणटा तें पळोवंक ना. म्हणटकच खंय तरी आमकां आमची कोंकणी कला म्हणून जर आमी दाखयतले जाल्यार सगळो कोंकणी भाशी समाज, हांव फक्त हिंदू क्रिस्तांवूच म्हणना, आमचे जे कर्नाटकांत आसात आनीक केरळांत आसात आनीक दुसरे कडेन आसात कोंकणी भाशी लोक, ते सगळे एकठांय बसून तें एप्रिशिएट करूंक पावतले अशे तरेचेर कला आमी फुडें हाडपाची गरज आसा. आनी घडये तशें करीत जाल्यार त्या प्रयत्नांतल्यान जी उंचाय आमच्या आदल्यांनी गांठली, आमच्या म्हालगड्यांनी गांठली, ती उंचाय गांठपाचो प्रयत्न आमचो इल्लोसो सोंपो जावं येता. देखून असले प्रयत्नांतल्यान तें घडत रावचें. ज्याच्या आंगांत सैमान गूण घाल्ले आसात ते गुणांचो विकास जावचो आनी त्या विकासांतल्यान आमच्या कलेची उदरगत जावची, हो प्रयत्न आमचे कडल्यान घडूंक जाय. देखून गितांय येवपाक जाय आनी ती गितां संगीत लावन मुद्रीत जावपाकय जाय आनी ती मुद्रीत जाल्लीं गितां लोकां मेरेन पावपाकय जाय. ती मुद्रीत जालीं आनी आमचे कडेन उरलीं आरमारीत जाल्यार ताका कांय उपयोग जावचो ना. ती लोकां मेरेन पावपाक जाय आनी अशे तरेचे कार्यक्रम गोंयच्या गांवांनी करपाची तयारी आमच्या संस्थांनी दवरूंक जाय. कित्याक हें एका मनशाक शक्य जायना, 2-4 मनशांकय शक्य जायना. पूण आमच्यो संस्था आसात ह्या गोंयांत, त्या संस्थां कडेन शक्ती आसा, जावं ती खर्च करपाची जावं ती मनीसबळाची. ही शक्ती वापरून जे कलाकार कश्ट घेवन संगीत बसयतात, जे गीतकार कश्ट घेवन गितां रचतात, ती गांवांनी लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा. तेन्नाच ही खऱ्या अर्थान कलेची उदरगत जावंक पावतली. हांव केन्नाय म्हणटा, आमची कला अकादमी कितलींशींच वर्सां काम करता. हालीं तिजें कितें जालां तें विसरया खिणभर. पूण कला अकादमी कितलींशीं वर्सां काम करीत आयल्या. कसलें काम केलां? हॉरिझॉन्टल. कला अकादमी आसा म्हणून काणकोणच्याय मनशाक खबर आसा आनी पेडणेच्याय मनशाक खबर आसा. कला अकादमीचें एक संगीत स्कूल आसा म्हणून थंयच्या भुरग्याक खबर आसा आनीक एक नाट्य स्कूल आसा म्हणूनय खबर आसा म्हणून भुरगे थंय वतात आनी शिकतातय बी. पूण आज मेरेन नांव घेवपा सारको एकय कलाकार आमी निर्माण केला.
आसा आमचे कडेन विद्यालय, संगीत विद्यालय आसा, नाट्य विद्यालय आसा, पूण जर एकय राष्ट्रीय पावंड्यार गाजपा सारको कलाकार आमी तयार करूंक पावले नात जाल्यार खंय तरी आमचें चुकता. आनी चुकता तें निटायेर कोण घालतलो, त्या लोकांनीच घालचें पडटलें. पूण ह्या संस्थांची जबाबदारी आसा की तांणी लोकांचे हे प्रयत्न सर्वसामान्य मनशां मेरेन पावोवपा खातीर जाता तितलो प्रयत्न करूंक जाय. परत एक फावट डॉक्टर अनंतबाब भेदे हांकां हांव परबीं दितां आनीक हो वावर तांणी सातत्यान चालू दवरचो अशें मागता. दुसरें पुस्तक वैजकीचेर येतलें आनीक चंद्रिकाबाईन टॉनिकाचो प्रश्न काडिल्लो. दोतोर टॉनीक घेना हाचें म्हाका अजाप दिसलें ना, कित्याक दोतोर दिता तो घेना आनी लोकांक दिता तें सगळें जर तो घेवंक गेलो जाल्यार ताची भलायकी सारकी उरपाची ना. म्हणटा दोतोर तुमकां हेंच टॉनीक, तुमी सांगलां तशेंच, आनी तें टॉनीक घेवन हो वावर असोच फुडें वचचो अशें मागता. देव बरें करूं. उदयबाब, चड आनी चड देव बरें करूं. तुमी एक खंत उक्तायल्या आनी ताजेर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी विचार करप गरजेचें. कोंकणीच्या मळार, कलेच्या मळार आमी उदरगत करपाक जाय अशी ही तुमची खंत आसा. ती आमी म्हाका दिसता आतां पुर्णानंद बाब पळयतात आनी तांच्या बुजार तांणी बी कितें घेवचें तातूंतलें अशें म्हाका दिसता. कारण घेतातय बी तांची गितां, तांचें संगीत आमी आयकतात, माचयेचेर तांचे कार्यक्रम जातात. सो कारणां कितेंय जरी आसलीं तरी जी जशी उदरगत जावपाक जाय तशी जायना अशी खंत उदयबाबान हांगा उक्तायल्या. आमी ती मानून घेतात आनी आमचे कडेन जें कितें जाता तें नक्की करतलें हें उतर तुमकां दिता. कार्पण सुवाळो जो आसा पुस्तकाचो तो हांगा ताचो समारोप जाता ह्या सुवाळ्याचो. उरिल्लो भाग आसा संगीताचो. हांव सगळ्या मानेस्तांचे संजना पब्लिकेशनाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. खूब बरे तरेन ही कार्यावळ तुमी हांगा घडोवन हाडली. सुंदर अशें तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. खास करून आमचे आयचे मुखेल सोयरे उदयबाब म्हणल्यारूच पुरो आमकां खूब लागींचे आसात ते. तशेंच पुर्णानंद बाब च्यारी, तशेंच मणेरकर बाब दोतोर हांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. तांची घरचीं सगळीं आनी तुमी सगळीं हांगा इतल्या उमेदीन, उमळशिकेन आनी मायेन आनी प्रेमान आनी मोगान दोतोराचे आयल्यात. सगळ्यांचे हांव आभार मानता.